रेडी आम्ही खूप खूप प्रयत्न केलो हे हो फुटबॉल स्टेडियम बांदपाक. आयचे मध्ये आमच्या मध्ये आसा आमचो MLA मिस्टर मायकल लोबो, आमचे फादर मारियाना डिसिल्वा झिल्वेरा, आमचो MD मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GSIDC रोहित कदम, तेजेरूच आमचे सगळे पयशांचे धरलेले आसा. आनी म्हाका दिसता सर आमकां फटाफट ह्यो स्टेडियम बांदून दितलो म्हणून. आमचे मदीं खूब आमचे मानेस्त लोक आसा, सगळे बसलेले आसा. आमचे सरपंची आरपरची, मागीर जिल्हा पंचायत आमची कलंगूटची. आनी हांव फकत नांवां सांगत जाल्यार खूब टायम लागतलो, सो त्या पासून हांव सगळ्यांक मानेस्तांक वेलकम करता. तशेंच तुमी लोकांक खूब भोगता इतलो लोक येयलो म्हणून. हांव आभार मानता आमचे इस्कॉलांचो, प्रिंसिपल ऑफ लिटल फ्लावर, सेंट जोझफ, मागीर हे सगळे इस्कॉलां जे आमी स्पोर्ट्स फेस्टिवलाक हे करता, ते पार्टिसिपेट करता, तेय हांगासर येयलेले आसा. आनी प्रेस मिडिया आनी मोगाळ भाव भयणांनो, 2005 8 मे हो आमचे स्टेडियम आमचे चालू जालेलो और आमी इनॉग्रेशन केलेलें. आनी तेन्ना आमचो प्रेसिडेंट आसलो सर्गेस आमचो जुआंतो लोबो, आमचो डेप्युटी सरपंचूय आसलो कलंगूटचो, तेजें घर हांगासरूच लागीं आसा. आनी तो सदांच ह्या ग्रावंडाक लागून आमी झगडटाले आनी झगडोन गव्हर्मेंटा लागीं. पूण हो थोडीच म्हायती दिता हो कसो ग्रावंड हांगासर येयलो तो. दोतोर मिली जेन्ना आमचो MLA आहलो तेन्ना कलंगूटचो, तेणेन हो ग्रावंड एक्वायर केल्लो. होच न्हू पूण खूब सुवात्यो कलंगूट बिचार और बागान हे सगल्यो तेणेनूच एक्वायर केल्ले. आनी हो ग्रावंड आमकां आयज तरी पळोवंक मेळटा जाल्यार आमी आमचे सर्गेस डॉक्टर बिलीक मान दिवंक जावं. तेजे उपरांत आमचे मदें येयलो सुरेश पार्वडेकर, आमचो MLA आसलो कलंगूटचो. तेन्ना तेणेनूय म्हाका खूब आदार दिलो आनी हो ग्रावंड लेवल करपाक दिलें. आनी तेजे उपरांत आमी 5 मे 2005 हो ग्रावंड आमी चालू केलो. आनी चालू करता आसतना आमचे लागीं पयशे नासले, सो सगळे आमचे बरे मागपी लोक, स्पेशली डेरेन पेरेरा, हेणेन फुडाकार घेतलो. आनी हो ग्रावंड त्या टायमार आमी स्टँडाक करून अबावट 3 crores आमी मोडले. हे सगळे आमी तुमकां दिसता हे सगळे आमचे आदलेच इन 2005. तेन्ना आमचे मदें आसलो आमचो फेबियन, आमचो आदलो पंच बॉनी, तोय पंच, आनी आमचो एकनाथ नागवेकर. तेन्ना आमी हो एक सोसायटी कशी केली आनी हेका नांव घातलें पोरियट फुटबॉल ग्रावंड एंड रिक्रिएशनल सेंटर म्हणून. आनी तशेंच हे एक्वायर जाल्ले तेन्ना दोतोर विलीन केल्ले तेन्ना हेजेर बरयल्लें आसलें की पोरियट फुटबॉल ग्रावंड एंड रिक्रिएशनल सेंटर. सो आयज परतून हे आमचे आमकां मान मेवता. हो आतां हो ग्रावंड आमी फुडें स्टँडाक घालपाक. आनी हांवें जेन्ना मायकलाक विचारलें, मायकल तूं आतां GSIDC चेअरमॅन आसाय म्हणून, सो तेन्ना म्हणलो वय आपूण कितें करूंक शकता. तेन्ना स्टँड्स घाल, आमचो परतून पीच कोर, मागीर हाय मास्लेम लायटी घाल रातचे हेवपाक. आनी तेणेन म्हटलें वय आपूण करता. आनी सर कदमान हे मानून घेतले आमचे. आमी रेजोल्युशन घेतलें पंचायतीन, मायकलाक धाडलें, मायकलान मागीर सराक दिलें, आमचे कदम सराक. आनी आयज ह्यो आमचो प्रोग्राम हो चालू करता. कित्याक तेंचे वरवीं GSIDCचे वरवीं आमी हो प्रोग्राम आमी चालू करतले. की जे स्वप्न आसलें कोंगडकारांचे की बरो स्टेडियम जावचो, तेजे फाउंडेशन स्टोन आयज आमी ले करता. आनी हे ले करतना पयली फेज जे आमी टेंडर काडलो आनी कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड हाडलो, मालपाणी कॉन्ट्रॅक्टर्स, 9 crores काम ताका आमी दिल्ल्या, 9 CR. हे 9 कोटी ओन्ली फॉर दीस स्टेडियम. आता सेकंड टेंडर जो येतलो हो आमचो
जे टफ आहा नॅचरल टफ जे नॅचरल ग्रास आहा ते आख्खी माती काढून पोनाक सगळे प्लंबिंग काम करून सायडीचो गटर हे सगळे काम प्लस त्याचे फेन्सिंग प्लस अदर फॅसिलिटीज लायक लायटीचे चारूय पिलर्स अशें म्हाका दिसता 7-8 कोटी आनीक एक बिटवीन 7 to 8 crores आनीक आतां ह्या दिसांनी टेंडर फ्लोट जावपाचो आहा ते आमी मिटिंगेन घालूनय एप्रूव्ह केल्ले आहा सो प्रोसेस चालू आहा तेजो आनी जे आमचे एमडीन सांगलां की हो स्टेट ऑफ दी आर्ट स्टेडियम जे बसपाचो आसतलो वयर तशे मल्टिपल फॅसिलिटीज हेचे सकला आसतल्यो तेजो कॉन्फरन्स हॉल तेंच्यो चेंजिंग रूम टॉयलेट्स फॉर पब्लिक एज वेल एज सेपरेट टॉयलेट्स शावर्स फॉर द प्लेयर्स 1800 पीपल कॅपॅसिटी सिटींग म्हणजे बसपाचे अरेंजमेंट जे वयर आसतले 1800 लोकांक आणि त्या खातीर हिंगासर पार्किंग फॅसिलिटी जावची म्हणून पंचायतीन आमकां रेझोल्युशन घेवन मूव केल्ले आहा ते आमी ट्युरिझम डिपार्टमेंटाची परवानगी घेवन आमी सायडीक हिंगा मल्टी लेवल कार पार्क करूंक सोदता तेजोय प्रोसेस चालू आहा आनी जर तर ते आमकां परवानगी मेवली ट्युरिझम डिपार्टमेंटाची जाल्यार एक बरी फॅसिलिटी मल्टी लेवल कार पार्क जे तिवाय वाडो माड्डा वाडो उंता वाडो हे लोकांकूय यूज करूंक मेवतली की ते गाडयो ज्यो ट्युरिस्टांच्यो येता जे लोकां कडेन पार्किंग ना तेणी हिंगा हाडून आमकां पार्किंग करूंक विथ अ नॉमिनल चार्ज म्हणजे पंचायत वील हँडल दॅट पार्किंग एंड इट वील बी फॉर अ नॉमिनल चार्ज अशें आमचो प्लॅन आसा अशें आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन डिस्कशन केल्लें आहा आनी म्हाका दिसता बरी फॅसिलिटी कोंगोटकारांक जी इतलीं वर्सां कोंगोटकार सोदताले की हो बरो स्टेडियम जावचो आनी वेगवेगळे हिंगासर गेमी आसच्यो नॉट ओन्ली फुटबॉल जे फाटल्या दिसांनी आमी मिटींग घेतलेली पंचायतीन सगळे मेंबर आसले आनी मेंबरांनी डिसायड केले की आमकां मल्टिपल इनडोर स्टेडियम जाय म्हणजे इनडोर जो गेम्स आसता जे बॅडमिंटन आसूं स्क्वॉश आसूं टेबल टेनीस आसूं चॅस वेगवेगळ्यो गेमी आसूं म्हाका दिसता ह्यो सगल्यो बास्केटबॉल आसूं ह्यो सगल्यो आमकां करूंक मेवता तितलो आमचे कडेन सद्याक जागो आहा आनी हो जागो प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा हो जागो एक्वायर केल्लो डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम त्या टायमार म्हणजे ट्युरिझम डिपार्टमेंटान लँड एक्विजिशन सेल आसले आनी तेणी आदी हे कोण लँड ओनर्स जे आसले तेंचे कडसून एक्वायर केलो आनी तो म्हाका दिसता रिक्रिएशनल फॅसिलिटी कित्याक सरपंचा कडेन ही फायल आहा हो जागो कित्याक यूज केल्लो एक्वायर केलो रिक्रिएशनल फॅसिलिटी आनी रिक्रिएशनल फॅसिलिटी should be for the villages of Kalangut because this area is busy with tourism activities. So many tourists come over here. Everybody is busy in their businesses. At the same time, everybody requires space to walk. So this is one of the best space to walk. Where around the ground we can do a space to walk. भुरग्यां खातीर जो आमी हिंगासर आदी धाकटुले चिल्ड्रन्स पार्क केल्ले हे पार्क आमी परतून तुमकां नये म्हणजे आतां तेका म्हाका दिसता 6 years जाले परतून नये करून दिता पूण नये केले म्हणून जायना तुमी हेची काळजी घेवची पडटली आमी पार्रान कितें केलां पार्रान बरें पार्क घातलां आमी वचोन येवन पळया तुमी माडांनी पूण पंचायतीन हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाक तरी दिवची पडटली कोणूय येवंक जायना ह्या पार्कान भितर कोणूय येता कोणूय यूज करता कोण येतात मे पांये घेवन म्हणजे मोचे घालून येता विथ राबिश ऑन द लेग्स म्हणजे अशें कोण तरी खंय तरी आहा वावांसून वयर सरलो वयर येयलो तशें जावंक जायना देर हॅज टू बी सम डिसिप्लीन म्हणजे दॅट पार्क इज ऑफ द जनरल पब्लीक सो कोणें तरी तेजी काळजी घेवपाक जाय आमी थिंगा पार्रा अशें काळजी घेवपाक 2 जाण मनीस दवरल्या आनी ते आधार कार्डूय चॅक करता यू हॅव टू बी रेजिडेंट आमी आजूबाजूचे लोक आहा तांकां आमी एक्सेप्ट करता नागवा आरपोरा इवन कलांगूटचे लोक येत जाल्यार एक्सेप्ट करता पूण आधार कार्ड तुजे मोबायलार आसपाकूच जाय कोण तरी भायलो येत जाल्यार ना तेका ही फॅसिलिटी आमच्या खातीर करप ही ते आमी 75 lakhs मोडून म्हाका दिसता ह्या दिसांनी आमी हेची वर्क ऑर्डरूय दितले हे पार्क जे आहा जे ओल्ड जाला ते आमी न्यू करता न्यू केल्या उपरांत तुमी काळजी घेवची
पंचायतीन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाक तरी दिवची आणि हे पार्क सांबाळचे. बरो ग्राउंड पंचायतीन सांबाळलेलो आहा सायडीक, जो आमी आदी केल्लो. वेन आय वॉज RDA मिनिस्टर फुटसाल ग्राउंड केलो, तो बरो सांबाळलेलो आहा आणि तशेंच पार्कूय सांबाळचे. तेजे भायर ज्यो आनीक गेमी आहा ते खातीर आमी जो इंडोर स्टेडियम करपाचो प्लॅनिंग केला, तर आमकां तेजी परवानगी मेवली, पंचायतीन दिल्ली आहा, गव्हर्मेंटाची परवानगी मेवली जाल्यार थिंगासरूय आमी काम स्टार्ट करतले. म्हणजे कलांगूट रिक्वायर्स रिक्रिएशनल एरिया, कलांगूट रिक्वायर्स मल्टिपल स्पोर्ट्स फॅसिलिटी. मल्टिपल कित्याक उलयता, वेगवेगळे भुरगे वेगवेगळे गेमी स्मार्ट आहा. कोण टेबल टेनिसान स्मार्ट आहा, कोण म्हणटा आय वॉन्ट बास्केटबॉल कोर्ट, कोण म्हणटा आय वॉन्ट स्क्वॉश कोर्ट, कोण म्हणटा आय वॉन्ट स्मॉल क्रिकेट पीच. वेगवेगळे वस्तू. कोणाक म्हणटा व्हॉलीबॉल जाय आपल्याक, बीच व्हॉलीबॉल असतात ते आमचे लोकल भुरगे करता. पूण एक परमनंट हिंगासर फॅसिलिटी आसची, हे म्हाका दिसता स्वप्न जे आहा कलांगूट पंचायतीचे कोंगडकाराचे हे आमी पूर्ण करून दिवपा खातीर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणे म्हाका सांगले की अप टू 15 crores 15 कोटी पासून मायकल यू मेक शुअर दॅट कलांगूट पंचायत गेट्स इट. सो फर्स्ट टेंडर आमी 9 कोटीचो काडला. सेकंड टेंडर आमी विदीन ह्याच दिसांनी एक 500 कोटीचे काडटले आणि थर्ड जो उरला, जे कामां जी बारीक उरल्या ते तितून ऍड करून आमी 15 अराउंड 15 CR विल बी ओनली फॉर स्पोर्ट्स फॅसिलिटी फॉर द विलेज ऑफ कलांगूट. हे इतले सांगपाक आयज जे फाउंडेशन स्टोनाक सगळे मानीस जे येयले आहा तेणी हेचेर परतून येवन आढावा घेवचो. म्हणजे दीस वर्क विच वील स्टार्ट, ते कॉन्ट्रॅक्टर, दीस इज अ व्हेरी गुड कॉन्ट्रॅक्टर हू हॅज इन टायम, म्हणजे हे 2-3 महिने तो डिले जालो. म्हणजे आमी एप्रिलान कितें इनॉग्रेट करपाक आसले. आमचे PHC कांदोलीम, तुम्ही मुद्दाम येवन पळया, प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांदोलीम ह्याच कॉन्ट्रॅक्टराक हो टेंडर मेळ्ळो आहा. सेम कॉन्ट्रॅक्टर, अँड ही हॅज डन अ व्हेरी गुड जॉब, गुड फिनिशिंग, good quality work has been done by this contractor, and I think by 15th August up to 20th August we will be able to complete the remaining work and inaugurate PHC Kandolim. तेजे काम जे उरला पळय ते आमी सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट आसूं, पार्किंग फॅसिलिटी आसूं सायडीचे, आनी फुडल्यान जे ब्युटिफिकेशन आसूं तेजेय काम ह्या विकान आमी स्टार्ट करता, ते कंप्लीट करतले. सेम कॉन्ट्रॅक्टर is going to do this work. I request the contractor, जो तेंचो मॅनेजिंग पार्टनर येयल्लो आहा, आप काम सुरवात करो. कहाँ गया? प्लीज स्टैंड. ही इज द कॉन्ट्रैक्टर हु इज गोइंग टू स्टार्ट द वर्क. आप चालू करना है यहाँ काम, देरी नहीं करनी है, क्योंकि हमको इनॉग्रेशन भी इलेक्शन से पहले ही करना है. ये तो सारे मेंबर बोलेंगे मेरे को आपने खाली फाउंडेशन डाल के चले गए. ऐसा नहीं होना चाहिए. आनी केस काडटा थंयसर हांव बसलो, सायडीक येतो असो भुरगो, ताचो बापूय ताका गोड धरून आसलो, केंस कातरतालो. ताच्या उपरांत केंस कातरल्या उपरांत ताचो बापूय बसलो केंस कातरून. आनी हो येदोसो भुरगो, फाटल्यान जागो इतलोच, तुमी जाणात बार्बेरीन जागो व्हडलो आसना, हिंगासान येदोच. आनी हो सगळे वगत उडयो मारता, धांवता आनी रोनाल्डोची एक्शन करता. सगळे वगत रोनाल्डो सिग्नेचर स्टेप. मागीर हांवें ताका विचारलें नांव कितें काय म्हणून. सपनील म्हणूंक लागलो. इल्ल्याशा भुरग्याच्या पासून काळजान खेळपाचो उमेद आसा, पूण जागो कडेन ना, वो फॅसिलिटीज ना. म्हणटकूच हांव आयज खुशाल, आज सगळ्यांनी जावं सर मायकल, सर आलेक्स, जावं आमची GSIDC हांणी खरीचपणी ही जबाबदारी घेतल्या आनी आमच्या भुरग्यांक ही एक सवलत दिवंक आनी आमच्या भुरग्यांनी आपलो आसलेली कला वो गूण दाखोवंक तांणी संदी दिल्या देखून हांव तांकां इतलेंच बरें आवडटा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. गॉड ब्लेस.